चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इस्तानो आयच्या माणकां मत्या कार्यावळींक तुमकां समेस्तांक माये मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. आयज आमच्या मदें आमचे मानेस्त जुझे मास्कारेनस, एक तियात्रिस्ट, एक कंपोजर, एक एक्टर, एक सिंगर. ताचे हांगात वेगवेगळे गुण आसात. म्हणटच थोडो भोव ताच्या गुणांचेर आमी उजवाड घालपाचो प्रयत्न करुया. जुझे बाब आयच्या कार्यावळींत माये मोगाचो येवकार. तुमकां सगल्यांक नमस्कार आनी तेतून बाब तुकाय देव बरें करूं म्हणटा म्हाका तुज्या प्रोग्रामार हाडलो म्हणून. जुझे बाब आमी भुरगेपणांतल्यान मुखार गेल्यार चड बरें, कारण भुरगेपणार ह्या पालकार तूं कसो आयलो? एक्चुली हांव ल्हान आसतना अरावंड 11 years गांवांत तियात्रान नाचता हांव. मागीर एक मिनी नाफोन्स म्हूण एक बरो खेळ बरोवपी तो, आनी रोसवन पासून तेजे हेड बरोवपी, तेणें तेजे इंटरव्यून बी सांगलां बरो फामाद तो रेंदेर तो. ताजे हेळांत हांव एक चायल्ड आर्टिस्ट म्हूण आसलो. तेन्नासून म्हाका हेळाची पद्दत आनी ती लायक जाली. उपरांत हांव गांवांत शो करूंक लागलो बेस्ते कोणाले तियात्रांक. हांव आनी बेन एवेंजलिस्ट रेडी आसताले शार्ट शो करपाक, कॉमेडियन अशे आमी. आनी कोणूय गांवां तियात्र जालें जाल्यार बेन यो रे 2 शार्ट शो कर रे म्हूण आमी कोणाले तियात्रां वचून कोत्ताले. उपरांत म्हाका मिनी मारिओच्या हितून एज अ प्रोफेशनल हितून म्हाका बेनाचो सबस्टिट्यूट करूंक पडलो, कित्याक बेन तेन्ना रोसफोनाक गेलो तेन्ना. आनी तेजे फुडें आमी कीड म्हूण तियात्र केलो बेनान, आनी हांव अशें करून मातशें प्रोफेशनल हेजेर पावलो. मागीर रोसफोनान हांव एक 5 तियात्र नाचलो. अशें करून म्हजी सुरवात जाली. आनी इस्कॉलान म्हूण तूं हांव कांतरां मुडी तेन्ना म्हाका कांतरां बरोवपाक कोण नासलीं. तो मिनी नाफोन्स म्हणटा तो आमकां बरोवन दिवपाचो सारको आदलीं गोडपां बी मारून. अशी म्हजी सुरवात जाली. सुरवात म्हजी एज अ कॉमेडियन म्हूण जाली. कॉमेडियन म्हूण सुरवात जाली, पूण बरोबर तुजो सांगात कांतरां. म्हाका ती एक वीश आहली की कॉमेडियन जालें जाल्यार म्हाका सूट आनी हें बी घालून मायक हातीन घेवन कांतार म्हणपाची एक सदांच उमेद आहली. आनी एज अ कॉमेडियन जालें जाल्यार तुका तेश करून करूंक मेळना, लोक एक्सेप्ट करना न्हू तुका. आनी फॉर एग्जाम्पल जॅकब हो बरो कॉमेडियन म्हूण हें करता. मागीर डिसेंट येयलो जाल्यार लोक ताका आसताले अशें पयलीं पडलें, मागीर येयलो तो. सो ताणें म्हळें कॉमेडियन जालें जाल्यार ती डिसेंट कांतरां लोक तितू मानून घेयना, सो हांव मातशें जंप मारया. सिरियस रोल बारीक बारीक केले, पूण चड म्हाका उमेद आहली टाय घालून हातान हें करून कांतार म्हणचें. आनी तें म्हजें जालें. मागीर एप्रिसिएशन जायतें येतालें, कित्याक हांवें म्हाका कितें कॉन्फिडंट मेळ्ळो, कित्याक हांव खूद कांतरां बरोय. कोण म्हाका काडून दितलो म्हूण कोणाचेर डिपेंड हांव नासलो. सो म्हाका जाय ते भाशेन कांतार म्हणून फकत म्हाका एक ब्रेक जाय आसलो कोणाले कांतरां म्हणपाक. असो म्हाका बेन एवेंजलिस्टला तियात्रां, मागीर रोसफोनाले तियात्रांक गेले तेन्ना हांव सगळें तेणें बरोयलोलें ओपनिंग म्हणटालो, हांव बरोवं ना तें. तेच्याच शेवांक हें जालो. पूण चड हांव शाळेन जालो एडवीन डिकोस्टाले प्रोडक्शनान पावचेच. नवरो म्हूण एक कॅसेट येयल्ली ती लॉरीची, तातूंत हांवें कावेलिसी एक घोडणीचें कांतार केल्लें. ती कॅसेट मिटलावपाची होपली आनी त्या दोन लोक म्हाका वळखना. एक उमेद दिश्टी भोगताली म्हाका. मडगांव आमी चोवपा वयताले कॅसेट केस करून होपता, पूण नांवान होपनासली. ती म्हणटाली ते कावेलिसी कांतार म्हणटे ती कॅसेट एश करून म्हणटाले. आनी हांव थिंगाच आसतालो उबो, ते पोस्टराचेर हांव सारको वळखूंक नासलो. हय, स्क्रीन प्रिंट तेसो तें आदीं बेश्टें आर्टिशी. आनी लोक म्हाका चोयना, म्हाका मातशें दूख इश्ट भोगताली. हांव तो अशें म्हणून म्हाका उमेद येताली मुगे कांतराचेर कॅसेट वयता आनी म्हाका लोक वळखना. मागीर ग्रॅज्युअली एडवीन डिकोस्टाले हितूंच तेगेलें फास्ट प्रोडक्शन येतालें. म्हयन्यान 2 कॅसेट येयल्यो, 2 म्हयन्यान 3 येयल्यो. तितून मुगेलें 3रे कांतार आसतालें सदांच गोडणीचेर एडवीन डिकोस्टागे हितून. आनी लोक आजून पासून. मागीर हांव गाल्फां गेलो रोसफोनान नाचोन 4 तियात्र नाचोन 5 तियात्र नाचोन उगड आसना म्हाका. गाल्फां गेलो पोटाक लागून. मागीर हांव जायती दूख भोगताली पालकार नाचो मेळना. थिंग पासून जायते तियात्रीस म्हाका म्हणटाले वो गाल्फां वचून व्हडलो जाला, आमगे तियात्र चोवपाक येना, वो व्हडलो जाला. पूण ताका खबर नासली हांव 12 काम करतालो 12. सो थर्सडे फ्रायडे तियात्र येता थिंगा.
थर्ड फ्रायडे आमी फूल आमी लाख जोडटाले थिंगा मॅनेजर म्हणटालो एक दिसा तूं ना जा तूं कोणा जावं सो तेश करून प्रॉब्लेम जातालें पूण हांव वयतालो केन्ना चान्स पडलो जाल्यार पूण पालकार काम करूं मेळना म्हूण जायती दूख भोगतालीं पूण गोंय येयलें जाल्यार कोणाक कॅसेटींग कुवेट तुवें एकूय तियात्रांत वांटो घेवंक ना एकू पाटी रोसफनाले शेवाक हांवें 2 कांतरां म्हणलीं तेणें गोंयचेर कितें तियात्र बरयलोलो तेन्ना ते कॉन्ट्रॅक्टरान म्हाका घायल्लो तितून तोय जाल्यार जाय ती ट्राय करून पब्लीक हॉलिडेज गेयली ते दिसाक आनी कितें एडजस्ट करून हांव ते शेवाक रिहर्सलां पासून वचून हांव डायरेक्ट वचून कांतार म्हणलें हय ताका लागून तें लफडें जाता रोल घेवपा जायना एक कांतार म्हणलें येवपा जाता पूण कॅसेटीचेर एडवीन डिकोस्टा कॅसेटीचेर म्हाका एडवांटेज अशी जाताली रोसफनाले शोवाक म्हाका ओपनिंगाक चोयताले लोक लायव्ह मागीर रोखडी थोड्या दिसांनी बाजरा म्हजो आवाज आयकूं येतालो सो ऑडियो आनी हेजे ऑडियो आनी विडियो चोयल्ल्या भाशेन लोकांक म्हाका चोयताय लायव्ह रोसफनाले शोवाक कांतार म्हणटो आनी कॅसेटीचेर मुगे ताळ आयकताले हेंच कॉम्बिनेशन हांव तुका विचारूंक सोदतां की जेन्ना तूं परत गोंया येयलो तेन्ना तुवें तुज्या लागच्यान एक वेगळी घडणी घडटा ती म्हणल्यार विडियो तूंच काडटालो थोडी कांतारां तूंच म्हणटालो लिरिक्सूय तूंच बरयतालो हें कशें कितें एक्चुली म्हाका विडियोग्राफी करपाची इस्कलानसान उमेद दिसती हांव एक हिंदी पिक्चर पासून चयत जाल्यार ते कितकून काडटाय ते कितको एग्जिक्यूट केलां तेमी कितकून ताका फिलिंग्स हाडले हें हांव चयतालो ल्हानपणी सो म्हाका हांव नोको कितें तें पूण म्हाका तें शुटींग चोवपा उमेद म्हाका आनीक आतां मुगे कॉलेज मेळटाय ते व्हडले जाले आनी ते म्हाका उगडास कोताय तुजें तुका खबर आहा तूं इस्कलां पासून म्हणटालो शुटींग काड शुटींग आनी शेवटा तूं शुटींग काडूंक लागलो मरे म्हूण सो एक पॅशन म्हगेलें चिंत नासतना हें जालें कित्याक हांव UK वचपा आसलो सो हांवें कॅमेरा हाडलोलो जस्ट फॉर टायमपास मागीर हांवें UK वचपा आहा म्हूण मिनी मारियो हें म्हणलें आरे बाबा तूं मुगे तुलो बरो फ्रेंड तुगे यूट्यूब चॅनल कितें ना सो एक यूट्यूब चॅनल उगडया तो म्हाका लागलो विडियो काडपा जायत पयशे पडटा हांवें म्हणलें म्हाका कॅमेरा आहा एक ट्राय करया सो आमी कोरोना म्हणून एक पयलीं काडलें मागीर हालेलुया म्हणून मागीर मिनी मारियो गेली ती डायरेक्ट चंद्रार बेंद्रा ती ओवरनायट हिट जाली आनी तितून मागीर मुगेलें पॅशन एक तेरूय आसतना हांव नोको हांव गोंय उत्तम सर टायमपास करून दिया म्हणून मागीर कांय कारणाक लागून तें ब्रॅक्सीट जालें वचों पावना जालें आनीक नांव आतां ओके सो शुटींग पूण जुजे कांतार तूं कंपोज कोत्ता जावं दुसऱ्यांनी कंपोज केलां तुका ताचें गिन्यान आसा जी स्क्रीन प्ले त्या कांतारांक जाय पडटा हाचेर तूं तुजी नदर कशी लायता हेंच बरो एक क्वेश्चन घाल तें सो आतां जायते जाण आमगे हे पालकार तुका खबर आहा तूं तितून सारको मिसळ आहा स्क्रीन प्ले करपाकूच सेपरेट पयशे पडटाय कित्याक तूं तुगेल्या कांतराचो कॉन्सेप्ट होता तेको दिता तो स्क्रीन प्ले करता फर्स्ट शॉट हे एंगल ते एंगल म्हणून ड्रॉईंग पासून करून हाडटाय ते बरें मारूंक पडटा पूण जायते जाण म्हजे बरें येताय तेगे कांतरां बरीं आसताय ते म्युजीक बी ऑलरेडी करून हाडटाय आनी ते म्हणटाय इंटरनेटा वयर घाल तितून ओन घाल हांव तेंका बरें आहा तें सांगता सो इंटरनेटा वयर घायल म्हूण कांय ना ते म्हाका कॉपीरायट्स लागताय ते बाळ इतले कोस्ट कोत्ताय मागीर आमचे ब्लेम येता जुजेन सांगोना सो हांव तेंका कितें सांगता एक्टरांक कितें तूं पे कर एरेंज कर हांव ती एग्जिक्यूट कोता स्टोरी तुगेली मातशें बरे भाशेन दाखोवया मातसो अशें करून तेज्यान केन्ना पयशे गेले न्हय ते म्हाका शुटिंगाक दिताय ते जालें तेज्यान केन्ना हें केलें ना कित्याक हितून म्हाकाय क्रेडीट मेळटा हें बरें जालां पूण जुजे स्क्रीन प्ले बरी तर जाली तुज्या दोळ्या मुखार ती स्क्रीन प्ले उदेशी आख्खेंच तें कांतार दिश्टी पडटा सारकें पूण चड म्हत्व स्क्रीन प्लेक आसा अशें तुका दिसना हय आसा सारकें आसा आनी हांव केन्ना तांकां लागून ते कांतराची म्हाका बॅकअप धाड म्हणून सांगत ताका हांव शुटींग काडचें ना 2-3 दिसां तेंगे स्क्रीन प्ले ना जाल्या पासून तें आयकलें तें हांवें आनी मागीर तें म्हाज्या मनान पिक्चरायज जालें ऑलरेडी तें कितको एग्जिक्यूट करचें हांवें तें येयलें आनी कांतार लायलें आनी तूं हिंग मोड रे तिंग मोडलें आनी मोदें कितें गायलें तशें आसना कोणाय मुगे क्लायंटाक विचारूंक जाता की हांव हितू तोकस घेता की बाबा तेश करया रे आनी आयकताय मुगेलें कोण ना म्हणून कोण बुदून ना कारण हांव विचारपा फाटलें कारण इतलेंच की आयज आमच्या मदें जायते भुरगे विडियोग्राफी करतात म्हणटच ही क्वॉलिटी जी क्वॉलिटी तूं हाडटा ही क्वॉलिटी तातूंत आसप गरजेची आनी हांव एक सांगता तेदन बाब चोय तुवें एक पाटी कोणाक क्लायंटाक तुवें एक सर्टन रेट सांगली आपल्यागे शुटींग काडपा इतलें म्हूण
आनी तुज्या मनां जरी तें येयलें आपण आनीक ऑदर स्पेंड कोत्ताय तेजे पयशे चार्ज करपाक गरज ना कित्याक तुगे ब्युटी ती जायते फावटी लव सॉंग्स आहा डिफरंट लोकेशन आसता एक काणकोणांतल्या एक आनी खंयचें आनी तेका जायतो ड्रोन आहा तेका तेका मातशें सुबेज दिसपेज लागताच अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन प्ले आनी पूण एक सोलो पासून खंयच्या पिक्चरां तूं काडलो परस एक स्क्रीन प्ले केलो जाल्यार तूं सांगत ते भाशेन खरेंच ताका इम्पोर्टन्स आसता आनी स्क्रीन प्ले अशें करून जावपा जाय कांतरां तेणें म्हणलां एक मायक तो माता बी म्हूण तूं मात्तें दाखोवप ना कित्याक तुवें ऑलरेडी म्हणलें मात्तें सो समथींग डिफरंट जावपा जाय आनी तेश करून म्हाजी ओदी तकली जोरोवपा पडटा सो तूं आनी कितें दाखय मायक मात्तें तुवें उतरान सांगिलां परतून मात्तें दाखोवपाक गरज ना सो मायक आनी कसो त्रास दिले तुवें आतां हें सगळें कोत्ता आसतना तूं बरोबर तियात्रूय कोत्ता आतां निमाणें कोण कोणाचें तियात्र तूं न्हेसला एक्चुली फाटल्यान क्रूज पिंटो म्हणटा तेका एक सोलो आनी एक दुओ केलोलो हांवें बरो शो तेजो पूण चड जावंक पावना आनी हेज्या फुडें कोणाक सबस्टिट्यूट कांतरां बी म्हणल्यार पूण रावंडाक हांव शेवांक आसना एक शुटिंगाक म्हाका प्रॉब्लम जाता पूण आतां इस्टराक कॉमेडीन आंबे हेजो बरो म्हाका सांगला तेणें प्लॉट एकदम बरो फाल्यां पार्टी नांव तातूंत हांव एक सोलो रियल इन्सिडंटाचेर म्हगे फेवरेट तेश करपा ती कांतरां आनी एक शनाया आनी हांव एक डुएट म्हटली बरो ट्रेंड चलता ते हेजेर डुएट आहा आमचें हय आनीक तातूंत आहा हांव आतां आमी सगळें उलयलें पूण तुमकांय दिसता आसतलें की आमच्या जुजे बाबान ताच्या तोंडांतल्यान कितें तरी गुणगुणचें खंयच्या एका कांतराच्यो 4 वळी ओके आतां हेडाक आमी एक कांत घातलोलो उगडास येत जाल्यार म्हणटा 8 रायमिंगांचो फस्ट वर्सूच कॅन्डिडा म्हणटाले ते तूं ल्हान आसा तुका कांयच दिसोना दुडवांक पावोर आसा तो आनी कोणाकूच आसोना हें सगलें सोडून तूं कित्याक बसोना कुरुटाचें बिजनस आसा तें घेवन कित्याक बसोना बरीं चिंतना कित्याक मनान घुसोना देवाक पयस करून एकठांयलेलें केन्नाच बसोना म्हाका कॉमेडियन म्हणटा बरो स्वभाव न्हू हे बायलेचो दुडू खावन काबार केलो पंचायतीचो कित्याक म्हणून तूं उज्यांत उडी मारून लासोना मागीर ते कोर्स आहा म्हणटा तेगेलो सो एक वर्स एक इंटरनल रायम चुकलो हांव तेकोर कांय पूण जुजे आतां तुवेंच उगडास काडला म्हणून हांव आतां खेळांचेर उडकी मारता आतां निमाणो खेळ तूं कोणाचो न्हेसला 3 वर्सां पासून अंबाची करून नाचलां आतां आनी आतां आमी 2023 देवाक भेटोय म्हूण हेळ नाचला आमी 3 पार्टी त्यो देवाक भेटोय उपकाराटोय आनी फोगोटे पेटोय म्हूण सो गांवांत आनी ते हितूंक हांवें सगळे हितूंक हांवें कांत मारले ताका आनी 3 वर्सांक हांव कांत मारतालो आनी हो आमी फाटीं कंपिटिशनान गायला तेच लुगारान हांव येवंक सोदतालो कंपिटिशन कारण तेच खेळांतली फर्स्ट कांत त्या घरांत क्लॅशींग कांत दिसो चेड्याक कॉमेडियनाक आनीक कॅन्डिडाक आवयक तेजो हालीं म्हणजे ह्या दिसांनी जायतोच आवाज जाला आनी जायतेंच डॅशिंग जायतेंच गडगडटा म्हाका दिसता सरकाराच्याय कानार पडलां आसतलें कितें तरी रिजल्ट सारको जावंक ना अशें कितें तरी आयकलां हांवें हय हांव आसलो त्या टायमाक प्रायज डिस्ट्रिब्युशन डे हांव गेल्ले कित्याक आमगेली प्ले सेकेंड लास्ट डे आसली सो लास्ट डेयाक आमी सगळ्यो प्लेस वयल्यो आनीक जो फर्स्ट प्रायज जो दिला म्हाका तितून कांय प्रॉब्लम ना पूण कांत हांवें कंपोज केल्ले बाबतींत आतां हांवें तुका एक म्हणून दाखयला आदले हेडाची पद्दत आनी तेजे रुल्स आनी रेगुलेशन कितें आसता 2 वर्स आनी 1 कोरस आसता सो आनी ते 2 वर्स आनी 1 कोरसांतल्यान तुवें स्टोरी मुखार व्हरची आसता म्हणजे वाटे कोण मेळ्ळो आबा ते 2 बाय खंय वयता तूं हांव प्रुडंटा वयता कित्याक वयता तूं प्रुडंटा सो तूं प्रुडंटा कित्याक वयता तें आख्खें ते 2 वर्स आनी 1 कोरसांतल्यान तूं म्हाका सांगता ही पद्दत आसली आनी हे पद्दतीन हांवें ते 9 कांत मारले इन्क्लुडींग ओपनींग आनीक म्हाका दिसलें आनीक ओपनली आवट ऑफ ते बेस्ट कांतोज म्हणटाय ते प्ले वचपाक शकनासले कित्याक तेमी 8 कांत ब्लोईंग घालून वाजूंक ना ओपनींग वाजयले तेमी ब्लोईंग दिसता रूल आसा की रूल आसा 2 ब्लोईंग पार्ट आसचे कित्याक आमी हेळाची पद्दत ती
जिवी दवरूंक सोदता जो फकत ऑर्गनायझेशन जावंक जायना. आनी दुसरी म्हटल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कांत आयकल्यार तेंचो एक वर्स एक कोरस आहा आनी परतून तो वर्स आहा तो कॉपी केला पेस्ट सेम उतरां. सो हें मातशें जायना. सो एक कॅटेगरी तो पडना. फर्स्ट प्रायज दियाय तुमी ताका ड्यू टू बरें कितें आहा जाल्यार. सो कांताचो हांवें वॉयस रेज केलो थिंगा जजा बरें वचून सांगलें की हे दोन रिक्वायरमेंट मीट जाय. बट जुसे हांव तुका विचारूंक सोदतां की अंबाजीचे म्हणजे अंबाजी एंटनी अंबाजी ताच्या तो रायटर डायरेक्टर हय म्हणटच तुजे एकांत तुवें बरयल्यात म्हूण बरयल्लें आहा थिंगा बरयल्लें आहा. हय आख्या पोस्टरार बरयल्लें आहा. सगळे कोणें एडवर्टायज केल्लो आहा की लिरिक्स बाय जुजे मास्करनास. ताका लागून म्हाका रायट आहा नाजाल्यार हांव वचपा नासलो कित्याक ही भानगड जी आहा ते सगळे डायरेक्टरान एकठांय जावपाक जाय मुगे भाशेन. मातशें मुखार येता. सरकार वो खंयचोय तरी आसलो खंयच्याय पक्षाचो आसलो आमकां कांयच फरक पडना कारण आमी ह्या राज्यांत रावता. ह्या राज्याचो तो आमचो सरकार म्हणटोच तो आमी आपणावन घेवचो पडटा. सारकें. आनीक एक गजाल एक घडणी घडल्या की एक व्हिडिओ दिश्टी पडटा की नाका जालेलीं उतरां उलयतात जावं त्यो सर्टिफिकेटी पिंजून उडयतात. हें सारकें ना. सर्टिफिकेटचो तो एक तुजी कला आनी ही सर्टिफिकेट मेळप म्हणजे एक व्हड भाग. आतां आमकां कांय मेळना खरी पूण एज अ पार्टिसिपेंट जालो म्हणून एक तियात्र आमकां एकेडमीन एक सर्टिफिकेट दिल्या ती हांव फ्रेम करून दवरतलो म्हगे घरान कारण ती एक ट्रेजरीस ती. सो त्या डायरेक्टरान ते सगळे एक्टरांक कलेक्ट केले आमकांय तेच मेळ्ळे आनी तेणें थिंग डिस्ट्रिब्यूट केले त्यो. सो तिंका कितें फ्रस्ट्रेशन जालें तेंच्या ग्रुपा मदें आनी कोणें तेंचे आर्टिस्टान ती पिजलें तें एकदम वायट. तें रागा बारार जालें. तें करूंक नाका आसलें कित्याक ही गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी भाशेन एक आमकां एक ट्रेजरीस ती दवरपाक ती पिजूंक जायना. राग काडूंक जायना कित्याक राग काडटले जाल्यार मागीर तुजें उलोवपाक जाता प्रेसा कडेन. ताका रिक्वेस्ट हे बाबतींतल्यान तियात्र एकेडमीचो अध्यक्ष आसा ताचे लागीं भासाभास करून हे जे टोंटे कितें तरी जालां हें सुटावें करूंक जायनासलें. जातालें आनी मुगे भाशेन रोखडेच नेक्स्ट डेयाक प्रायज मेळ्ळें ते पासून डायरेक्टरान वचूंक जाय आसलें. कित्याक म्हाका सुद्दां अंबाजी एंटनी अंबाजीन एक प्रेस घेयलें थंयसर जायते जाणांनी सायन मारली ताका सपोर्ट कोतो म्हूण येवन बेश्टे उलोवया म्हूण तिका सायन मारले ते कोण येवं न्हय. तांकां इल्लो प्रायज मेळ्ळो पूण तें स्वता उलोवपाक म्हाका दिसना ते दोन बाब की म्हाका प्रायज मेळ्ळा हांव वचनासो रावतो म्हूण. येत ते पाट तुका मेळना जाल्यार मागीर कितें कोतलो मागीर तुका ती फिलिंग्स येतली. सो कितें मांडावड ना ती मातशें घालूं जाता मोगान कांय प्रॉब्लेम ना. सगळें चुकता आनी मिस्टेक सगळ्यां कडेन जाता. कारण आमी आमच्याच पासत सरकारान ही तियात्र एकेडमी घडल्या म्हणटच आमी ह्या सुवातेर तो आतां मिलिंद बानार आसूं जावं दुसरो कोणूय आसूं फाल्यां तूं आसूं जावं हांव आसूं रेस्पेद हो सगळ्यांकूच उरोंक जावो कारण तो एक बापूय कसो. सो ताची जबाबदारी जाता की ताणें तुमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन हो प्रश्न सुटावो करूंक. फकत प्रायज दिलें जावं प्रायज तुमकां मेळ्ळें हाचे अर्थ सगळें काबार जायना कारण आनिकूय जायत्यो गजाली आसात जातूंतल्यान आमकां जायतें मुखार वचूंक जाय. हय आनी मुगे भाशेन आतां हो इश्यू जालो म्हाका स्वता कमिटीन आमच्या तियात्र एकेडमी तेमी आमकां करूंक तेणें सांगूंक जाय की सगळे डायरेक्टर हे आनी कितें उलोवपाक जाय तेमी कितें करया फुडाराक आनी हे जी मिस्टेक जाल्या ती रिपीट जायना जावपाक तें करपा जाय. मुगे भाशेन दिसता सगळे डायरेक्टरान वचपा जाय थिंगा आनी मोगान बसून एक मिटींग केली आनी फुडाराक ही मिस्टेक जायना जावपाक सगळ्यांक. आज ह्या फुडें तियात्र एकेडमीक आमचे सगळे रायटर डायरेक्टर बाकीचे आर्टिस्ट जे बाकीचे कलाकार संगीतकार सगळ्यांनी सांगातान जर वावुरले जाल्यार आमचो तियात्र आनिकूय मुखार वचूंक येता. आनीक जो कोण थंय प्रेजिडेंट म्हूण आसा ताणें सगळ्यांक बरोबर व्हरपाची चड आनी चड गरज आसा. जुजे बाब तुवें तुज्या जिवितांत फुडलीं पावलां कशीं मारपाचीं चिंतल्यान? आतां फुडलीं म्हळ्यार म्हाका एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी आय एम प्रावड टू से दॅट एज अ कोंकणी रायटर एज अ कोंकणी लिरिसिस्ट एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हाका हिंदी कांतरां बरोवपाची. हय हालीं एक शेतकार म्हूण एक पिक्चर रिलीज जालें बरें पिक्चर एडी बॉय म्हूण तेका एडी तेज एडवर्ड तेज नांव. तो आतां दुसरें एक हिंदी पिक्चर रिलीज करता. म्हाका दिसता गोंयकारांगेलें पयलें हिंदी पिक्चर हें
सो तेंगे पयलीं प्लॅन कितें आसलो एक हिंदी पिक्चर विथ कोंकणी सॉंग्स म्हूण. सो ती म्हाका 3 लिरिक्स बरोवपाक लायली तेणें 3 ट्रॅकाची इन्क्लुडींग टायटल सॉंगांनी. मात तेंगे प्रोग्राम चेंज जालो, प्लॅन चेंज जालो. ते म्हाका लागले आतां आमी हिंदी कांतरां घालया. सो हांव देवनागरी शिकपी पयलो, बाराकाडी म्हाका भरपूर येता, हिंदी मुगेली बरी आहा. सो ते म्हाका म्हणलें आमी दुसऱ्याक बरोवची तुगेली ट्रान्सलेट करून कितें. हांवें म्हणलें ना हांव कोत्ता ती. हय हांव कोत्ता. हांवें एक चॅलेंज गेली ते म्हाका आजून एप्रिशिएट कोत्ताय की तूं केन्ना ना म्हणून. हांवें म्हणलें हांवें बरोवलें हांव चॅलेंज करता. आतां तूं जाणा तुवें रायटर तुवें कांतरां बरयता पूण एज इट इज कोंकणी फिलिंग्स आमगे आहाय ती आमगे म्हणणी आसा ती हिंदीन करूंक जायना ती. सो ती पद्दत म्हाजी चेंज करूंक पडटा. ताका लागून म्हणजे जी ब्युटी कोंकणींतल्यान आहलोली ती तितू भायर सरोना ती मोगाची रोमॅन्टिकाचे हेजे. पूण एनिवे आमी एक क्लासिकल सिंगर फ्रॉम कुडचोरी सावंडीचे क्लासिकल सिंगरान ती 3 ट्रॅक गायले आनी बरी जालें. नॉर्मनान इतलो बरो म्युजीक दिला आनी ताजो DOP आमचो ऑल्विन RR स्टुडियो. सो इट्स अ बीग प्रोजेक्ट आनी हांव खुशाल हे हिंदी हितून हांव एक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हणून तेंचे मर्डर आनी एक्शन पॅक फिल्म तेमी ट्रेनी धोब्याचेर वयर बी फायटींग आहा तेंचे. फाटीं आमी कार ब्रेकिंग कार्स केल्या थिंगा शुटींग केलां सकाळीं 5 बी. केन्ना म्हाकाय वता हेल्पाक. सो हांव खुशाल ते प्रोजेक्टां पळोवपाक. सो एक मातशें आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी एक हिंदी कांतरां बरोवपाक. अदरवायज मुगेले आनी 3 यूट्यूब येवचे आहा कांतरां येवच्या मुगे ओन चॅनलाचेर आनीक दुसऱ्यांनी कांतरां आहाय दुसऱ्या प्रोजेक्टूय आहाय. ना पूण आतां हें सगळें करता आसतना कॉमेडियन आंबेचे शो बरे भाशेन करूंक तुका मेवतले? हय मेवतलें तेंच हें ना. हांव एडजस्ट करूंक जावो कित्याक इतल्या टायमान कोणें म्हाका बळ्या दिसलें की एक सिंगर आहा तो तेका व्हरया म्हूण तेजे कुसेसान तेका हें केलें. सो हांव तेका केन्ना आय वील नेवर लेट हिम डावन. सो इतल्या 3 वर्सां आसलो तो एकल्याक दिसलें की एक बरो सिंगर आहा तो बरो जस्टीस करतलो आनी तेणें मुगे कांतार बी आयकलां. तेणें म्हाका आयज पासून तुवें कितलीं कांतारां गायलीं? म्हाका दिसता मोर देन 200 जातलीं मायज पयलींसून करीत जाल्यार. आनी जायतीं एडविनाको आनी आजून अनरिलीज कांतरां आहाय मुगेलीं ती इल्ली करून येतलीं म्हणटा. हय आनी ती करीत आहा हांव इल्ली. म्हणजे तूं चडश्यो भुमिका करूंक वचना? ना रोल करूंक वचना हांव चडसो. अदरवायज कॅरेक्टर रोल करपाक म्हाका सारको शॉक. तूं कोत्ता ते भाशेन कितें हाड लायलीशें शिजलें धाकटें रोल केलेशें. आनी फाटीं हांवें पांयच रोल केल्लो हेळांक पांय तो पांय म्हूण हांवें आख्खीच मुजे गेलोली. सो तेजें म्हाका दिसोलेशें एक्टिंगाक गेल्यार बरो. म्हजे नदरे मुखार आतां तूं दिसता आसतना एक तर टिपको लावन एक महाराष्ट्रांतल्या फॅमिलीची ऑलरेडी केलो मिनिमारीगे हितून. आमच्या ऑडियन्साक आनी खंयच्या एका कांताराच्यो 4 वळी उगडास येना रे बाय. आनी एक मुगे प्रॉब्लेम म्हणलो कितें हांव स्टुडियो सिंगर पयलेसून. सो बरयलें आनी म्हणलें कांतार आनी तें कांतार म्हणलें आतां उरता सेवींग उरता कंप्युटर येयलें हें येयलें आदलें कांतरां म्हाका उगडास पासून ना सॉरी सांगपा पडलें. ह्या तियात्रा उद्देशीन तूं खंय तरी भोंवला? हांव रोसवानाल्या शोवा वचोन फर्स्ट शो मागीर सेकेंड शो कितें केला गोंयांत. थर्ड शो म्हाका गल्फ टूर मेळ्ळो. सो हांव नशीब रोसवाना जायत पाट सांगता हांव लागीं तुमगे ग्रुपान येवन म्हाका ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. कित्याक मुगे त्या ग्रुपान कितले वर्सां तियात्रीस जाल्ले ते गल्फान पावूंक न्हय. सो 5 कडेन गल्फांक म्हाका चान्स पडलो. जुजे आयज तियात्राक गेल्या उपरांत हॉल पॅक आसना. गांवांनी घडये जाता जायत पूण हॉलांत लोक पॅक आसना. कित्याक पासत आसतलो? हॉलां पॅक एक म्हणल्यार बरे आहा तेका जाता लोक चोयना तुवें बरें आहा तेका जातीशें. आनी जायते आतां लोकांगेर जजमेंट आमकां कांय करूंक जायना. जायते डायरेक्टर बळे दुकान रोटाय कित्याक ती एक बरी कितें घेवन येताय. एक पाट तें लोकांक लागीं जायना. एक पाट जस्ट तें चालतें कितें घेवन येता तें लोकांक लागीं जाता आनी ती हावसफूल जाताय. सो डायरेक्टरा काळीच दुखता हांव जाणा. आनी जायते एक्टर आसता तेंची भुमिका लोकांक दाखोवची आसता. एक सिंगर आसता तें हॉल पॅक जालें म्हणटरी मायक घेवन येवन कांतार म्हणपाक तांकांय उमेद येता. हेज म्हाका गूट आजून कळना कितें तें. पयलीं म्हणटाले कोरोना लागून तें लोक मडगांव वचपाक विसरलो आनी अशें गेलें. पूण आतां थोडे शो हावसफूल जाता इल्लें जाता आनी स्टराक जायते जाण येता. म्हणटा लोकां कडेन उपकार मागना की सगल्यांनी चोयचें. बॅन एवांजेलिस्ट आनी तूं सांगाताक जेन्ना चलताले विनोद कोत्ताले तेन्ना
तुमचें न्हेसप अशें आमगे न्हेसप म्हळ्यार आदींचो ते मेशी लायल्यो मेशी आचून चॅप गायलें आनी कितें गॉडी कलर्स गायले ब्रायट कलर्स गायले ते वल्गर कॉमेडी म्हणटी हांवें मुगे भुरगेपणी पासून केन्ना चोयलोली ना आनीक आम केन्ना एक उत्तर पासून तेश करून म्हणना की लाफ्टर येत बी म्हूण ते बेश्टे चालते कॉमेडी करून लोक आमकां आसतालो म्हणजे आयज आमी आमचो तियात्र आनी मजबूत करतलो जाल्यार आयची कॉमेडी आसा तसो चल्लो जाल्यार तियात्र मुखार पावतलो काय तियात्रांक आदले भाशेन आमी कितें तरी नवें घालून बदलप करपाची गरज नवें घालपाकूच जाय कित्याक तूं आतां बेश्टें टी शर्ट काडलें आनी लोक आसता थिंगा पूण कित्याक काडपा जाय तें चिंतल्यार ताका मिनींग आहा काडपाक तें सोडूंक जाय आनी डिसेंट कॉमेडी करून लोकांक मॅसेज दिवपा जाता लोक हांसूं आसनाका जायते फावटी जुजे रोडाक कॉमेडी उगडास येता म्हाका चडसो लोक हांसनासलो बट ही यूज टू कम विथ द मॅसेज मागीर ती मॅसेज आयकली म्हणटकीर लोक उब रावन गारयता आसूं क्लॅप मारतालो सगळें आनी कॉमेडी करता आसतना उमेद लोक हांसना म्हणटरी उमेद येना हांवें केल्या पूण हांसूय नासतनाय लोकांक काळजान शिकोवपा जाता हय एक निमाणें की आमी आदले जे तियात्र ते तियात्र जाल्या उपरांत माटवांतल्यान लोक घरा वेताना ते कांत गुणगुणत जावं ती कांतारां गुणगुणत एक दोन लायनी गुणगुणत वेताले ते भाशेन आयज जाता आज जायना कित्याक तें जायना तें हांव सांगता तुका कित्याक चडशे आमी लेटस्ट ट्यून जे हिंदी आसताय ते खाताय आनी आमी तियात्रांक घाताय कळ्ळें आनी जे टिपिकल ट्यून जे आदीं कंपोज कोताले आपआपल्याले तेसो येयलो जाल्यार सिंपल ट्यून येयलो जाल्यार जे कोंकणी टच आसलो ट्यून जो येत जाल्यार शुवर कोण इंटरवरा पासून तुवें रोळपाक कान घात जाल्यार तो टॉयलेटां वयता आसून ती येता ती हिंदी गायली जाल्यार डिफरन्स कितें आहा तें सांग खरेंच जबाब तुवें तुजो काळजांतलो जें काळजांत कितें शिजता ताचेर थोडें वतलें समाजा मुखार आनीक समाजान तें पळयलां खेरीतपणी तुवें तुजो मोलादीक वेळ दिलो आनी आमच्या स्टुडियो मेरेन आयलो ते पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायतान चड आनीक चड देव बरें करूं तुकाय चड देव बरें करूं तुमकांय चड देव बरें करूं आयची ही कार्यावळ सोंपयता आसतना इतलेंच की जे भाशेन आयज ही भासाभास जाल्या ते भाशेन आमचें दायज आमची संस्कृती आमचें गोंयकारपण आमी तिकोवन दवरपाची गरज आसा ज्या उद्देशी तियात्र हो दिसपटी मुखार वचत रावतलो इतल्यानूच जुजे मास्करेनस सांगाताक आयची ही माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस